आवडलो गायता एका ताड्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ही कृपेचा गोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ही कृपेचा गोरा. मगच्या भाव भयणींनो वर्त स्वागत तुमकां मिसाच्या बलिदानाची. आयतारच्या दिसा आमी देवाचे वर्त्या मोगान बरोवन चड आनी चड मापान पवित्रपण आपणावच्याक मिसाचें बलिदान आमकां आदार जाता. देवाचो उपकार भोवन पवित्र इंद्राच्या नांवी मिसाचें बलिदान माय मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, नितळ काळजान बऱ्या मनान आमी एक जावन जियेत आसतना हेरांक उजवाड दिवंक शकतले. त्या देखून आमी जावन आसा ह्या संवसाराचे उजवाड, संवसाराचो उजवाड आनी ह्या भुमींत आमी एक मीठ जावन खरी रूच दिवची मनशां जावच्याक जेजून आमकां आपोवणें दिलां. हें आपोवणें आमी घेता आसतना वर्त्या रितीर ह्या मिसाच्या बलिदानांत पात्र घेवंक आयतीन सव्या आमी सदांच रूच दिवची जावच्याक आनी ती रूच हेरांतय पसारच्याक आनी त्या रुचीद्वारे हेरांचें जिवन रुचीक करच्याक देव आमकां आदार दिवन दी म्हूण मागता आसतना आमची पातकां वळखून घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर कृपा घेवच्याक आमी आयती जावन म्हणया. हांव पातकेक चड पदता देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव हांव सरोवन सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सरोवन वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच सांवकार मरये सगळ्या देदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंतीकारात म्हण प्रार्थना मागता. सरपददा देव आमची काकूत करो, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकळूतको सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट सोसारी सर्वे स्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखाणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकळोत कर तू बापाच्या उजव्या बसाय आमचे मागणे मानून घे नित्य पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू Krista एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सरपदर आमच्या मोळाच्या बापा वर्त्या तेण्याने तू आमकां बरयल्लें आसता तुज्या वत्यांची जिवीत आमकां दिलाय जिवितांत सहभागीदार जावं खऱ्या उजवाडची भुरगीं आमकां जावंक निर्मी आमी मागता आमच्या सुम्याचो पुता जेजो क्रिस्ता वॉर्विंग तो खरो देव तुज्या सह पवित्र आत्म्याचेपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन पयलें वाचप इजाईस प्रभाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप भुकेल्ल्यांक तुमचें जेवण वांटून दियात आनी गोरदार नासलोल्यांक बिराड दियात कोण विंगलो आसा म्हूण पोलेशात तर ताका न्हेसूंक पांगडूंक दियात आनी तुमच्याच मांसा रोगताच्यांक सांडू नाकात तेदना फांत्या परी तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचे गाय रोखडेच पेकोन येतले तुमी भोगचे दोयेलायेचे नितीवंतपण फुड्यांत बेतले आनी तुमचे फाटल्यान येतली सर्वेस्पराची मोहिमा तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हो पोले हांव हांगाच आसा तुमी जुलुमाचे जू मोडून उडयशात कोणाचेर मूठ बारी ना जाशात आनी अपमानाची उतरां उचारी ना जाशात तुमकां उणें करून भुकेल्ल्यांक जेवण दिशात आनी हाल पोदरे भोगतल्यांच्या गोरजांक पावशात जाल्यार कालोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो कालोख दोनपारच्या वोता सारको जातलो देवाचे उतर हें देवाचो व्हड उपकार नितीवंता काळोखांत उजवाड मेळटा नितीवंता काळोखांत उजवाड मेळटा नितीवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा देव ताका मोवाळ दयाळ आनी विश्वासी जावन आसा बरो मनीस दया दाखोवन उश्णे दिता तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता नितीवंता काळोखांत उजवाड मेळटा नितीवंत मनीस केदीन सोना दासोडा सुरता सदांकाळ वायट कोबार येतना ताका बेंबिरान दिसाना कित्या तिरकाळजान सर्वेस्पराचेर ताणे विश्वास दवरला नितीवंता काळोखांत उजवाड मेळटा
द्रढ काळजाच्या बेंबीरांतच ना, उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता. ताचे बरेपण सदांकाल उरता, सड आनी सड मान ताका मेळता. नितीवंतां काळोखांत उसवाड मेळता. कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयले चिटी वयले वासा. भावा भयणीनो, हांव तुमचे मदें आयिल्लो तेन्ना वाच्या सक्तीच्या आनी जाणवायेच्या दरबारान क्रिस्ताचो गुटू तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्हय. हांव तुमचे समें आसले वेळार जेजू क्रिस्ता शिवाय, खुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरें कसलेंच मनान चिंतचें न्हय म्हणून हांवें निश्चित केलें. अशें असक्तपणी भियोन आनी कांपोवन म्हणल्यार बरी हांव तुमचे मदें आसलो. म्हज्याच उतरांनी हांवें परगट केल्लो संदेश माना वय करतेल्या मनशाच्या जाणवेच्या उतरांचो न्हय, बगार पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवन दिवची. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाच्या जाणवायेचेर न्हय, बगार देवाच्या सक्तीचेर पडा जाय म्हणून हांवें लेखलें. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया सर्वेस पोराक जय. हालेलुया सर्वेस पोराक जय. हालेलुया सर्वेस पोराक जय जय. हालेलुया सर्वेस पोराक जय जय जय. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी, जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया सर्वेस पोराक जय. हालेलुया सर्वेस पोराक जय. हालेलुया सर्वेस पोराक जय जय. हालेलुया सर्वेस पोराक जय जय जय. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू म्हणालो, तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. मिठीच जर आळ्ळी जालें तर कित्याक ताका करसण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांया तळा मस्तंक शिवाय हेर कित्याकय तें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या तळवेर बांदला ते शाल लिपोवन उराना. कोणेय मनीस दिवो पेटोवंक कळशेपणां दवरिना. पगार घरांत आसलेल्या समेस्तां उजवाड जायचो ड्युटनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परसळू. ते तुमचे बरें करणे पळेव आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा देव. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसऱ्या महाझुजा वेळार युरोपांत एक इगर्ज संपूर्ण नपयस केल्ली, ध्वंस जाली. आनी त्या इगर्जींत आसली एक जेची वर्ती माज ती तांणी कोसलेली. आनी अशें कोसलेत आसतना ताचे दोनूय हात कुडके जावन पयस पडले. झूज संपलें. सभा तेंपा उपरांत
त्या पिरगेजी घरांनी ती इगज परत दुरस्ती करता आसतना ती इमाज ताणें नीट केली आनी ताका हात बसोवच्याक ताणें हात करूंक स्टार्ट केले. आनी ह्या वेळार पिरगेजुकार म्हणा लागलो, हात तुमी करिनाकात, ती इमाज नीट करून आमी बऱ्या तळार उबारुया. आनी ताका हात नात, ताचे हात आमी जावच्याक आमकां आपोण दिला म्हणा लागलो. आनी ती इमाज बऱ्या तरान आनी उबारली. उपरांत ताका हात नातले आनी त्या पिरगेजेंत असली नांवाळां घडली गे मोगाचें नांव. जायत्या जाणांनी ते आसल्यांनी जेजूचे ते हात आमी म्हूण समजोन जायती सेवा हेरांक करून दिली. आनी हेर पिरगेजीचे त्या पिरगेजीक येताली, कित्याक सेवेचे मनोभाव त्या पिरगेजेंत जायतो आसलो. जायत्या जाणांचें जिवीत ताणें बरें केलें. आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार वांटून एकामेकाक आदार दिवच्याक क्रिस्ती जिणी जावन आसा एक पंथान. आमचें जिवनूच तशें. आमचें जिवन एका खातीर जिवोवच्याक न्हय, आमच्या खातीरच न्हय, तें जिवन हेरांक आमी दरबस्त मापान दिवच्याक. अशें आसता आमी कितें दिवंक जाता, आमचें तें आसलें बरेंपण, आमचें तें आसलें माया मोग, आमचें तें आसलें बावडटाची ती गुणां आमी हेरांक दिवंक जातात. त्या खातीर जेजू बऱ्या तरान आज आमकां सांगता, तुमी जावन आसा पृथ्वीचें मीठ. मीठ कितें करता? मीठ रूच दिता. मीठ जायते वर्सां वस्तू बऱ्या तरान उरोवंक साकार दिता. मात तें मीठ धव्या बोणांत, धव्या त्या रंगांत आसा. ताचो अर्थ जावन आसा नितळ, निर्मळ आनी आपुरबाय तरान तें सांबाळटा. तर आज आमी पृथ्वीचे मीठ जाल्या जाल्यार आमी हेरांच्या जिवनांत रूच दिवंक साका जाय. आमी हेरांक बरें करूंक साका जाय. आमी हेरांचे कोणाचें जिवन सकाळी कश्टांत आसा तांकां इल्लें उखोलनो तांच्या जिवनांत सवकासाय दिवंक शकले तर आमी ती जिवंत उरच्या बरें पळयतल्या, बरें जिवन तांकां पाव जावच्या बरें आमी पळयतल्या. तें जावन आसा आमी जावंक जाय पृथ्वीचें मीठ, रूच दिवची. त्या देखून जेजू घर एक फावटी आमकां सांगता, पळया रूच दिवचें तुमी जाया, हेरांक उपकारा पडचें तुमी जाया, म्हज्या ल्हान भाव भयणीक कुमक करचें तुमी जाया. उपरांत जेजू म्हणटा, तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड. उजवाड कित्याक? उजवाड केन्नाच काळोखान लिपना. काळोख आसलो तो काण उडयता. खंय काळोख आसा तें एक ल्हानशी वात पेटयली जाल्यार सगळो काळोख नापयस जाता. तितलेंच त्या खातीर एका बापायन आपल्या तेका भुरग्यांक आपयलें आनी म्हळें की म्हजे सगळी आस्त तुमकां दिता आनी आस्त दिता दिवच्या पयलें तुमकां एक टेस्ट आसा. हांव तुमकां 100 रुपया दिता. ते 100 रुपया तुमी व्हरा आनी एक कूड दाखयलें, तें कूड तुमी बरी जाय. पयल्या पूत गेलो खंय आनी जायते 100 रुपया कितले लांकूड मेळटा पळय तें सक्कडी काडून आयलो खंय आनी तें कूड भरतना फकत अर्धे मात भरलें. दुसरो पूत गेलो आनी ताणें पळयलें कितें करचें, जायते बातान आसलें ते 100 रुपयाचे बातान हाडलें खंय, तें फकत 70% भरलें खंय. तिसरो पूत गेलो खंय एका शॉपाक आनी वचोन एक उजे पेट आनी एक वात ताणें काडली. सीदा आयलो, तें बातान तें हांव काडलें आनी बापायक आपयलें आनी म्हणा लागलो खंय, बाबा पळय सगळो काळोख आसा, तुवें म्हाका सांगलें कूड बरी जाय. आनी ताणें उजे पेटीक काडली आनी काडये पेटयली आनी ती त्या वातीक लायली आनी वात बरे तरान पेटता आसतना त्या कुडांत खंय एक जागो नातलो बरो नातलो. सगळ्या त्या कुडांत तो दिवो पेटलो, उजवाड भरलो. आनी बापूय म्हणा लागलो खंय, तुवें जाल्यार वर्त्या तरान चिंतलाय म्हजी मुखली आस्त कशी बऱ्या तरान वापरी जाय म्हण. त्या देखून ताका ती गेली. मोगाचे भावन आनी भयणीनो, आमी आमच्या जिवनांत हेरांक उजवाड दिवचें जायसै. उजवाड दाखोवचें मात न्ही, उजवाड दिवचें. उजवाड जालें जाल्यार हेरांकय बऱ्याक पडटलें आनी आमी वता आसतना एक सुर्यवेचें न्ही. आमी सर्गाच्या दायजाक आमकां आपोण दिलां तर हांवें एकल्यान न्ही, हांवें वता आसतना जायते जाणां व्हरूंक आसा. त्या देखून जायते जाणां व्हरचें तांकांय उजवाडान सालशें हांवें करूंक आसा. उजवाडान सालशें करी जाय तर तांकांय म्हजें सांगाता जेजू क्रिस्ताचो व्हरतो उजवाड हांवें पांकोवंक आसा. त्या देखून देवाचे व्हरते सकत अशें आसा की आमी हर एकल्यांनी एकामेकाक उजवाड जावन एकामेकाक रूच दिवचें मीठ जावन आमचें जिवीत जियोवंक आसा. त्या देखून आज आमकां बरें आपोवणें मेळ्ळां हर एक लागीं. आमच्या तांकी प्रमाणे थोडे जाणां आमी म्हणूंक पुरो म्हाका सकत ना, म्हजी प्राय जाली, हांव कितें करूं. तुज्या सक्ते प्रमाणे देवाचो शब्द उसार आनी तोच पुरो. तुज्या मागणेंत पुरो.
जायते बडे आमच्या प्रायस्ताच्या कापुजीन प्रार्थेच्या घरांत आमचे प्रायस्त म्हणटाले कितें आमी करूंक शकता, आमकां कांय करूंक जायना. त्या वेळार आमी म्हणटाले वसा आनी मागा. सक्रामेंता मुखार तुमी मागतना जायते अजापां जातालीं, कित्याक मागणें जावन आसा बळादी खातीर. आनी ह्या मागण्याच्या हात्यारांत आमी देवाचो उजवाड जाताले. मात्र न्ही, त्या मागण्याद्वारे हर एकल्याच्या जिवितांत रूच दिवचें मीठ जावंक आमी शकतले असलें बरें दिरवें देवान आमकां दिलां. तें बऱ्या तरां वापरूंक देव आमकां आदार जावं दी. आमेन. आमच्या जिवितांत तेंच बरेंपण आमी सदांच वाखाणलां आनी आमी वळणून आसा. आनी अशें आसतना देवान आमकां केलें सर बरेंपण आमी वाखाणता आसतना आमच्या जिविताक जेजू सदांच एक उजवाड आनी दिवो जावन आसा. आनी ताणें दिल्ली ती बावर्थाची वर्ते सत आमी आतां उसारुया. एकाच देवाक सत मानता, सर पददार बाप तो सर्ग आनी प्रितमेचो, दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परी बापा तावन तो जल्माला. देवतान देव, उजवाडतान उजवाड, खऱ्या देवतान उजलो खरो देव. तो देवतान जल्माला, ताका रसूंक ना. बापाच्या सैम बसो ताचेर सर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमच्या सडोणे पासत सर्गात हांव तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्यारी हांव कार्मेलीची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या पासत 5 पयल ताका गुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो. सर्गात सडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसुबे करूं वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीव दातात तो बापा आनी पुता हांव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथॉलिक आनी दमदतोरी स्थापिल्ले देवसभे सतमानता. पथकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता. आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आनी सश्णाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव जावन आसा आमचो रचणार आनी आमकां हळ्याक लागीं बोवा पुरबायतारान मुखार वेचाक ताणें आदार दिला. त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत बरेंपण आपणावन नितळ काळजां मनां रचूंक ताणें आमकां आपण दिल्लें आसता. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या माया मोगाच्या खरण्या आनी जिणये मुखांत पवित्र सभेची खरेपणी सेवा साकरी करूंक, तशेंच देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी पाळून देशात तशेंच लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणी सेवा भेटोवंक, आमच्या कुटुंबांतल्या सर पिढी आसता बरी भलायकी लाभय म्हूण आमी मागता आसतना तांचे जतन केलेल्यांक मतीक तृप्ती शांती समाधान लाभय. तुज्या राजाच्या वावरा खातीर सेवेच्या मनोभावान वावरूंक उरपेस युवाक आनी युवा तेंक धार्मीक आपोवणें पावो खरी. आमच्या पिरगेज कुटुंबाच्या सान्यांनी आनी एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन येवकारीचो खरो अर्थ समजून सेवेचो समुदाय बांदून हाडच्याक येवकारीचो मेजा बोवारी आजार जाल्या आमी सर्वांनी आमच्या जिणेंत क्रिस्ताचो उजवाड अनुभव करूंक आनी त्या प्रमाणे आमच्या उतरां आनी करण्याद्वारे आमी उजवाड आनी रूच दिवचे मीठ जावच्याक तो आमकां पावो करून दी. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. मोग आमच्या काळजाचो, वावर आमच्या हाताचो, हाडून आयल्या बापा तुजे समोर. स्वीकार कर काणिको, मोगान तुका दिवच्यो फळां कर बापा वावरांचो. तुवें दिल्ली सदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. उंड्या वायना सोवें घे आमचे सगळे जिवी आमचे. मोग आमच्या काळजाचो, वावर आमच्या हाताचो,
म्हज्या मोगेच्या भाव-भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदाता देवा बापा मानतात असलें जामणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा, हांवें ते बरें समला मासमेसा तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान पळोवन घे आनी आमी समर्पण जे काणीक आमचें वर्तें जीवन खऱ्या वर्त्या मोगान आनी उजवाडान बरोवन दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर्वदा आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सत आमी तुका दिन वासोवंक फावो. हो कायदा नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या आनंद सप्तरी सगळ्या मनशाक कोण रसतना तांच्या बरेपणा खातीर आनी तांच्या उदारपणा खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडिल्लोय. ताणें आपल्या वर्त्या सेवे साखरे दवरी ताच्या वर्ते जिवीत आमकां दिलें आनी ताच्या कश्टा मरण आनी पुना जेवण नवें जिवीत आमकां दिलें. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गी सदळ बाळ निरंतर गायतात तुझे मोखार. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. बापा करस तो पवित्र तोन सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ते आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपल्या कुशन कश्ट मरण सत्संग वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परिछोण जाता ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करचें रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. What does a good burger to young? सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समरमताव. तुझे पुनः जीवन पळ आमी परगटाव. तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी बापा जेच्या मरणासणी पुन्हा जेवणपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेस्तां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास काड ली आमच्या भाग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगेत्या मेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता प्रत्येक तरान आमा सर्वांकी तुज्या परत्या पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाचो उजवाड जावन हेरांक उजवाड दिवच्याक हेरांच्या जिवनाक रूच दिवच्याक आमकां सकत दी सक्तेन बर पवित्रातेन सदांच जिवाळ कर आमकां मरे देवाची मागीर संगती बगेन दंदूत आनी तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर असेसो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बराबर सस्त्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्ताच्या सस्ता आमेन. समियान भोव मोगाचे आनी संतोष बरी जिवांची येवंक जाय जाल्यार प्रार्थना आमकां शिकयला भक्तीन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्पर सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींचे बागड्यांच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अतिरिक्तले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सराकादांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोय आसो. माय मोगाचो संख्य जावन एकामेकाक देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकळूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकळूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमचो सोमी जेजू सदांच आमकां जायतें बरेंपण दिवचो हर एका दिसा उजवाड जावन आमी उजवाड जावच्याक आमकां वाट दाखयलो जेजू असो अशा जेवणाक आपेलेले आमी सर सुभागी सोम्या त्यो म्हज्या भितरचे म्हाका पवना पूण तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांयां तोळार रावतली जेजू तुजे वाटेन हांव चलतली जेजू तुजे संगी हांव गायतली जेजू हांव
सोचिना तुझ्या पाया तोळा रावतेली जेजू तुझे वाटे नाव सांगतेली जेजू तुझे संगी हांव गायतेली जेजू हांव पाटी सोचिना. समी म्हणा लागलो तुम्ही जावन आसा पृथ्वीचे मीठ आणि संवसाराचो उजवाडी. जो कोण करो उजवाड जावन मुखासर हेरांक उजवाड दिता ताच्या थंय समी सदां काल जियेता. प्रार्थया सर्पद आमच्या मोगळा बापा तुझ्या वर्त्या देण्याने आमकां बरलाय पवित्रपणान आमकां पसलाय. त्याच बरोबर आमच्या जिवितांत कर उजवाड जावच्याक तूं एक उजवाड जावन आमकां वाट दाखयत आसाय. त्याचो उजवाड बरें आमी तुका करे साक्षी जावन पृथ्वीचे मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावन आमकां निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. खरो उजवाड जावच्याक वचून याद किस शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार तुमच्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तरणी जाणटी सगळो विश्वास दवरून एका ताळ्यान माये उलो माथात प्रातून तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. आमकां बाळगून दवर. मुखाल पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद हे आमकां जेच्या पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुझे आशीर्वाद. भगवान कोसाचे करवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.